खूप तेंपान गाडी स्टार्ट मारता पळोवया जाता जाल्यार एका धपक्यान स्टार्ट जाता जाल्यार पळोवया. या मामा हांगा हांगासर पावसाक उरले खूप जाणा मुगो शेवपुरी घरा घेवन येयल्या इतले तेंपान हांव येयला आतां 2 व्हिलर घेवन रेंव हाडपाक. ह्या गाडयेर एक आनी ह्या गाडयेर एक. Yes, my bro. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? चाय नहीं चाहिए भाभी? नहीं नहीं, रहने दो, रहने दो, दे दो. थैंक यू. हाँ गुड मॉर्निंग. सो गाइस, आज सकाळ सकाळ फुडें म्हाका रुमार येवचें पडलें कित्याक की न्हू पयलीं कोण रावतालीं न्हू तेंच्यांनी न्हू आमचो वॉटो फोडून दवरलेलो. त्या खातीर न्हू वॉट्याचें काम करपाक आयज कामगार येयल्लेले आसा आनी अवी कितें तरी काम आसा म्हणून अवी भायर सरला. हांव न्हू घरा कडल्यान उपाशीत येयल्ले पण हे पळय आमच्या रूम कार्डीन म्हाका शिरो दिला आनी हे गरम गरम उदक दिला. पयल्यात न्हू अशे बी थोडे लोक आसता, सगळेच सेम आसना आनी आमी न्हू आमच्या रुमान कोण दवरता न्हू सारकी चिंतून दवरता आनी आमकां कोण असो मातसो सस्पिशियस कहो दिसता न्हू तांकां आमी रूमूच दिना. खाली आसल्यार उपकारता म्हणटा पण दिनात. कोणाक जाय भानगडी सारकें न्हू. आनी आमची भुरगीं हांगा रुमाक रावता चड मस्ती न्हू, बरी भुरगीं सारकी शांत. नाजाल्यार थोडे आसता तोडफोड बी करतात या म्हणटात. आता तो कामगार आसा तो सिमेंट हाडपाक गेला आनी दुसरो कामगार आहा तो पयलींचो वॉटो फोडून उडयता. सकाळ फुडें कितले वत आनी सगळीं जाणां भुरगीं स्कुलाक गेला आनी म्हाज्या वांगडा फक्त आसा हांगा आतां रॉकी भाय. रॉकी बाय. सो गायज पळय ह्यो हाडला खडाप्पा घालपाक आनी इतले काम पळयात. पयलींचो खडाप्पा साफ करून काडलो. आता भिंतीक बुरक मारून मागीर भितर घुसयतली आनी ह्यो मातसो रूम पेंटूय करूंक जाय कित्याक की पळयात घाण जाल्लो आसा, मातसो रिस्टोर करपाक जाय का. सो गायज बसोन बसोन वाज येयलो म्हणून मातशें हांगासर येयले भायर मातशें पासयेक म्हणून. पळयता जाल्यार पावस पडपाक लागलो आनी हांव आतां हांगासर उरलां. पळय पत्र्या पोंदाक आसा आनी अवीचें काम जालें खंय. अवी भायर सरलेलो आसा. आतां मातशें वक्तान हांगासर पावतलो आनी अर्द्या वरान बी. ओय भिजता कित्याक रे? ओय ज्यादा ही हीरो समझता है अपने आप को. परत येयलो. म्हाका दिसता हांव हांगासर आडकोन उरले. बघ कितलो पडटा तो. आवय शेट बसतात भायर सरले कशें जालें हांव आनी हांगासर हांव अडकोन उरला एकटेंच. कितें म्हणून करूं? सगळीं भुरगीं स्कुलाक गेला आनी म्हाज्या वांगडा कोणूच ना खेळपाक म्हणून हांव अशें रावंड मारतालें. रावंड मारता मारता पावस पडलो. तितून म्हाजी कितें मिस्टेक आहा? अवी येत जाल्यार आतां म्हाका तापयतलो पावसान भिजता म्हणून. हांव हांगा हांगासर पावसाक उरले अडकोन अशेंच ना. अर्दे वर जाले तू खंय गेल्लो? अशेंच रावणाक म्हणून. वाज येयलो काम करिना करता तेजें चालू आहा काम. अशेंच रावंड मारपाक आनी पावस पडलो आनी हांव हांगा अडकोन उरलें. चालू आमचे पळय काम चालू आहा. वॉटो 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 बांदता वॉटो. पळय सौरभ
सो गायज हे पळय ते क्रॅक झालेले सगळे आता ते रिपेअर करता. सो गायज आम्ही न्हू आता वयता शेवपुरी आणि पाणीपुरी खावपाक. हो तुमका खबर हा आमच्या हांगा लागींच चर्ची कडेन न्हू नवी शेवपुरीचे शॉप जाल्लेले आसा ओपन केल्लेले आसा. आता आम्ही थंयच वयता. उनका भगवान अच्छा करे कि खोल हाँ नहीं तो हमको म्हापसा जाना पड़ता था. तो गायज तुमकां खरें सांगू सारखे 8 वर्सां पयलीं हांव जेन्ना 7th बी आसलें न्हू तब मैं छोटी थी. हय तेन्ना न्हू थंय तिंगडचे कडेन न्हू शेवपुरी पाणीपुरी रात को आनी कितें कितें ऑमलेट. ऑमलेट रस ऑमलेट बी सगळे थंय गावताले. मागीर मदींच कित्याक स्टॉप केलें खबर ना कित्याक की थंय चड कचरो बिचरो जावंक लागलेलो म्हणून थंय फाटीं स्टॉप केल्लेले आनी आतां न्हू परत ओपन केला. फिर आज आनी हांव न्हू खरें सांगूंक 8 वर्सां पयलीं हांव मम्मी पयशे दिताले न्हू हांव न्हू 4 प्लेटी न्हू शेवपुरी खाताले आनी केदे मोटे जाल्ले आना. म्हाजी न्हू वेट तुमकां खरें सांगूंक 62 kg आसली 62. तसलीच सुकी खाणा खान मैं भी मागीर छोटी थी तब बहुत मोटी थी. हय ते खाताले शेवपुरी बी तसले. आनी म्हाका चडशे कितें लागताले सांग खावपाक हे चिप्सा चॉकलेटी परत कोकीक सारके न्हू हांव एडिक्टेड जाल्लेले. कोक हांव कितले पियाताले आना उदीक हांव पियात नासले दिसाक न्हू 4 बॉटली कोक पियाताले. मागीर एक दीस जालो म्हाका स्टोन जेन्ना हांव 11th पावलें तेन्ना आनी म्हाज्या पोटान खूब दुखपाक लागलें. तेन्नाच्यान हांवें म्हाजी सारकी डायट न्हू मेंटेन केल्लेली आसा. केन्नाय हांव चुकोवन खाता सारकें न्हू मनीषा कभी नाजाल्यार म्हाका कोक सुद्दां कोणें ऑफर केली आतां अवी हाडीत न्हू कोक मेरे को लगा अहम आ गया. तेन्ना सुद्दां हांव न्हू कोक पियाना. चड हांव शुगर ये देखो पियाना. हमारे पीछे से बच्ची लोग जॉगिंग करते हुए जा रही हैं. अरे वो कौन सी जॉगिंग. अरे तेरे को क्या पसंद है रे गोभी मंचूरियन शिवपुरी शेवपुरी शेवपुरी तेरे को पूरी बना लिया. तेरे को गोभी मंचूरियन फेवरेट. तेरे को रे शेवपुरी हाँ रॉकी का रॉकी पापड़ी. सुकी पापडी. आणि गायज गोबी मंचुरियन ना म्हाका पयलीं खूब आवडटाली जेन्ना जात्रेक बित्रेक येताली पळय तेन्ना हांव कितें गोबी मंचुरियन आसतालें. पण आतां सगळें धवाके पाणी आसता त्या खातीर आमी गोबी मंचुरियन खावपाचें सोडलेलें आसा. तूं मनीषा सांग बरी लागतली काय ना मागीर हांव नेक्स्ट टायम ट्राय करता कित्याक म्हाका बाबा ते गोबी मंचुरियनाचे कांय भरोसा ना. आनी फाटीं आनी अशें येयल्लेले न्यूजाचेर की भितर डिटर्जंट घालता म्हणून खबर आहा आनी हेतूर लस्सी आसता पळय तेतूर टिश्यू पेपर घालता म्हणून येयल्लेली. ये देखो बैठा है रॉकी उसको. तो सदांच म्हाका चावपाक येता ह्यो कुत्रो. पळय 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 पर अब रॉकी है. मये मये जाले मगो नाच मगो हांगासर. ओ दीदी वो देखो उधर खंय हा वो देखो हय मगो. गोवा भेलपुरी मस्त नाम है. आणि हांगासर सगळे चिरकूट मिरकूट हांगासर खावपाक येयल्या आमच्या भाशेन. चिंटूल मिंटूल सब आहे. कवचो न्ही चल कितले आहात गो हांगासर खूब जाण आहा मगो. आ गए मेरे तू. कोण ये मेरे को बता रही थी आगे बच्चे काय भाई. बाय हे आहात हांगासर हे बाय हे सगळे येयल्या हांगासर आयज. छोड़ने तो मैं गिरा दूंगा मैं तो. ओके सो गायज आमी पळय शेवपुरी घरा घेवन येयल्या. इतले तेंपान खंय ती दुसूच खाल्लेली न्हू गाक आमी. हां 5-6 दीस जातले. हय अच्छा रे चलो हांगासर स्टेप्सान आसली बेश्टें हें घालून दवरलेलें ते आतां स्टेप्सां करता हांगासर. छॅम इट. आतां हांव येयला आतां 2 व्हिलर घेवन रेंव हाडपाक. ह्या गाडयेर एक आनी ह्या गाडयेर एक पोती घालून व्हरता. आतां हांव म्हाका तोंडाक फेस पॅक लावन फूल पावर हिरो जावंक सोदता. अक्कड बक्कड बॉम्बे बो 80-90 पुरे 100 हो म्हाका. आता माझो चारकोल ह्यो तुका घे.
खंयचो तो कॉफी वोच जाय ना म्हाका हांव ना दिवचे ह्यो. दिगो 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 हांव ना आग दिगो प्लीज हांव बरें ना. चोडू तूं हांव please. ना वो तुका घे ना ह्यो हेतून म्हाका जाय हेतून खंय गोरी असलेली नाका. चोडवा खंय आनीक गोरी जाता नाका नाका हे कितें हे ना, तरी तूं गरिबांचे बरो हे चारकोल बीन म्हाका गरिबांचे चारकोल जाय म्हाका काळे जावंक जाय काय जावंक जाय हय घस हाडून लायता तुका तोंडाक एक घसूच मरे चारकोल म्हणजे कितें तर घस मरे इतले म्हारग कित्याक घस जाय तर हांव हाडून दिता मगो डायरेक्ट सकयल रूमार चूल बिल पेटयतात कितें ते रे? पेटयलेले तुका तो फालोडा केलो हे, चारकोल म्हणजे चक्का ग घसच मरे मॅड ग चक्का ग तू कॉफी लाय हांव चारकोल लायतलें जालें डीप क्लीन्स हेल्प टू दीप दीप न्हू ते डीप ते हांवें कितें म्हटलां तर हम्म हांवें डिपूच म्हटलां जाल्यार कळ्ळें ते यो ते तुका लाय ते म्हाका लाय हांव ना हांवें ते तू यूज कर चारकोल म्हाका जाय ठीक आहे ते अबे, दी रे त्या बायेचो तुझ्या गोन बायेचो. दिगो हांव ना ऊ देखो ऊपर देखो टायगर आहे पळय पयलो दिता काय ना हांव ना दिवचे आता या मग येता मरे आनी बायेच्या बाया बाया जबा जबा बेगीन अरे, कर open म्हाका करू नका. कामा म्हाका पिक्चर पिक्चर पळोवंक जाय म्हाका हे ओपनच जायना बेगीन कर द्यायचे तनवत केली बघ आता ही चाटता ते का काय मग बेगीन ओपन करू नका पिझो न्ही ते वाज हट्ट हे नाणे काय नाही ना हेजेकडे तुझे कडे आता जाल्यार तू कर मरे म्हाका कित्याक सांगता हांव कितें हे काय कितें कितें हे हांव लायना म्हाज्या तोंडा आमकां हांव म्हाका एक बर्थडे कॉमेंट दिल्लो एकल्याचो एक टायमार यू नो दे आर व्हेरी क्लोज टू अस एक कॉमेंट दिल्लो की हॅपी बर्थडे म्हणून हांवें त्या मनशाक विचारलें अरे तूं सडनली आमच्या वांगडा उलोवपाचें बंद जालें जाल्यार तुका अचानक सो हॅपी बर्थडे करपाचो आमचो उडास येयलो काय म्हणून तुमी कशी उलयतात ती खबर आहे काय म्हटलेलें आमी कशी उलयतात ते आमकां खबर ना सगळ्या लोकांक खबर आसा कितें उलयतात ती आनी मेन म्हणटा पळय ते हे तरी कॅमेरार आमी घरान अशी इतली बिंदास आसता खबर आमच्या तोंडान गाळयो आसता आमी एकामेकाक गाळयो मारता बिंदास सारकी अरे आमी न्यूज गोंयकार आमी कितें फोटोवपाची कामां करिना जे फॅक्ट इज फॅक्ट आमचो सारको ओपन मायंडेड हे सारको नेचर आमी जाय तशी एन्जॉय करता बिंदास रावता आमी एकामेकाक कितें म्हणटा आमकां प्रॉब्लम ना लोकांक कसो प्रॉब्लम जावं शकता सारकें न्हू आमी हे करया पयलीं लाय मग आमकां ओपन मरे लायला मरे हे काढ मग हे दात हे कित्याक लायला म्हाज्या दाडयेक शी लायल्या जर ते दाडयेक कितें तांबडी करता काय कितें दाडयेक आहा हांव कितें करूं ती पिझ्झात जाल्यार सगळे पिया आता काड काड मातशें हांव कशें हें करूं रे पीस पिझ्झा ना मरे पळय ते. पिसता पळय हे कितें हे वांकडे आता मरे जायना कित्याक जातलें पळय वडे ना मरे ते. वाटतली गो बेश्टी दादागिरी करीत जाल्यार जाता कर गो फद्यापणा कर नाका कॅमेरा खातीर म्हणिना हांव गो कितें भाजी पालो करता कितें पिझ्झा ना मरे हांव कितें करूं सारखे पिसतले पळय मागीर म्हाका अशे त्रास जाता आपणाची कामां आपूण करूंक जाय कडे मातशें उबय तकली मॅड करता आपणाचे आपूण करूंक जाय मरे तुका पिजूकूय जायना लाय मगो सामकें हे कितें हे ताणाक बिनाक लायला म्हाज्या आईची तोंड बंद कर मरे ते बाळाचे लायचे आता बेगीन तुका कट करूंक लायले ते 12 बेरेस्तार करूंक लायले तुवें क्रिशाचे मास्क केला म्हाजे सो गायस तुम्ही पोवपाक शकता गायस कितें सारकें कर बेगीन So, म्हाका तुम्ही- एडिटींग करूंक जाय तुम्ही सगळी जाणां पोवपाक शकता हे एटेन लाय मगो हेटून बापूय लायतलो ह्यो गांवठी क्रिश येयल्लो आसा आमचो गोंयचो गांवठी क्रिश
गोवन क्रिश आता लाय ग बापाचे हे की एका मासा. बडा 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 एका मातसो हायलाइट पळयात क्रिश जालो अरे अटेन मासे पय हा जाले क्रिशाक तुम्ही केन्ना वेब मारता आसतना पयलाय अबे नाका रे अबे आवय ग माझं गळा दुखलं माझे मारलं झाले झाले तू माझ्या गळ्याची नाही शीर नाही दाबली इथले सांग झाले आले सांग झाले तू शीर दाबली माझी माझी शीर दुखली तू माझी शीर दाबली अशे करून त्याच तुझे गरज आहे हे उरलेलं घर होता गळ्याक गेला तुझ्या गळ्याक कित्याक लांगा गळ्याक फास मारता काय घे म्हाका काम केलाय मग कितें राहिले मरे आता हांव आडवो पडटा मस्त आणि हांव काय उलोवं शकना तुम्ही पळोवं शकता ओके सो गायज हांव तुमकां कितें म्हणूंक सोदता जाणां तुमी असले मास्क हाडून आपणाच्या तोंडाक लावचे आनी बरे हिरो हिरोईन जावन भोंवचे कळ्ळें न्हू तुमकां हे लायल्यार खंय मनीस बरो जाता आनी कितें कितें जाता खंय असले एक्सपेरिमेंट करता जे म्हाका हांगा मेळटा ते हांव लायता आतां काल हांव भितर गेल्लो न्हांवपाक म्हाका बरो बॉडी वॉश मेळ्ळो सोमतोच चडयलो हांवें कळ्ळें न्हू तुमकां तू माझी ती बाटली काबार केलाय चडयलो माझी बॉडी वॉशाची बाटली काबार केलाय दादलो दरवडो काय? गेलो तू माझी बॉडी वॉशाची बाटली काबार केला आणि क्वांटिटी वाढवूंक जाय म्हणून भितर उदक घालून दवरला म्हाका कळत ते आता म्हाका नेवो बॉडी वॉश ऑर्डर कर असले तसले नाका म्हाका बरो बॉडी वॉश जाय तुका एक काम करता हांव तुका बॉडी वॉश बरो हाडून दिता फाल्यां तुका हांव शुगर दिता एक बॉडी एक वॉश रुपयाचे शॅम्पू ते भरून दिवशीत तू धड न्हू तू तसले करपी आणि बॉडी वॉश म्हणपी तू माझो हे काबार करून भितर उदक घालून दवरला कितें गाव हे म्हाका दी फाल्यां न्हू अवी दी रे अवी माझ्या म्हाका फाल्यां चोर न्हू खंयचो फाल्यां चोर न्हू. आतां कितें सास पिता भितर कितें भांगर आहा काय कितें बापायन ते दवरलेलें उगडा नाल्यार हांव कितें करूं आज घाल मग भितर दातान काड मग तुजे दात बरे चलता मग तुजे चॅपा चॅपा करून कसले केमिकल हा कोणाक खबर भितर कितें दातांत. अशी तोंड चड फास्ट चलता मग पांचूच चलोंक जाल्या मागीर दी तर म्हाका दी दी रे अवी माझे ना दिना वच माझे कडेन आनी ना अती खेका लायतलो पांयाक लायता दी रे अवे हांव वयता आवय वो कोण पुताड कोयला आवय वो कोण येला अरे बाबू गेला अरे वो कोण येला अरे ते माजर पासून बेजार झाला तू तेका वाज हा तू कोण गो दिसता गो हा हांव आमी एक प्रोग्राम पळयताले पयलीं हय गो आमी एक प्रोग्राम पळयताले द ग्रेट ओके अंधेरा कायम रहे तम्राट किल्वीस कोण पळयताले तम्राट किल्वीस अंधेरा कायम रहे तो तू कहो मुगो हा किये गो हाक माझ्या हेल्मेटाचे कुशन सगळे सुकले गो खबर ना तुझे हेल्मेट तू बंद तू कोण कहो दिसताय सारको थपकोल कहो दिसताय मगो तू पळोवपाक हा चारकोल न्हू थपकोल हे कितें डान्स डान्स हो हांवें लोमाणे झिंगा काय मुगो सारकें डान्स तो तू बी कर मातसो बारीक जातलो चड ढोल कसो लावता तो भितर वयतलो. जालें कितें अरे ते घर ना अरे घर चला टांगल्ले बिलटी बाबू कितें करता सूर्यक दार काडटा आवय दार काडपाचें काम करी पयली करी तूं
ती लागान ना जाल्यार सुरी काय सुरी एक हाड मुगो वच आनी म्हापसा टायम ना म्हाका हांव खूब बिझी मनीस कपलाची बिझी मनीस तूं व्हडले दादा मुगो तूं हरशी अगो हा वयस बरी दार येयली चल आतां नुस्तें सुटी करया मग सो गायज आयज आमी घेतल्या शेतका शेतक ह्या सुटी करतली आणि ह्या फ्राय करतली शेतका हा, घेतल्या आमी वयस. शेतका पळय सूर्यक काय बरी दारा हे फूल भाजो का कुडक्यो करू तुका जाय थंय खंय खोळा काडली तेजी हय तू बरें फास्ट मुगो सुटी करताय ट्रक कसो आणि हे पळय मरे हांवें सुरी आनी कटिंगूय तू बरें करताय मुगो लांबाणी झिंगाक हें हांवें सुरी बिरी बरी दार काडून घेतल्या काय काय बरें हा. फास्ट कामां मुगो तुजी ट्रक कसो पळय अगो, आणि हांव आनी एक शेतक घेता काय काय वय आनी एक मुगो बरें करकरीत मुगो सायजीचे बीन हेजे एक पयली दिन कोणा कडल्यान घेतला हे घेतला हांवें डोलूच्या मम्मी कडल्यान काय काय सुशांत शेट जो आमचो खंयसर रे तारी कडेन इकता पळय तो तुमकां आमी फाटल्या ब्लॉगान दाखयला पळय तेजे कडल्यान घेतला तेजें नुस्तें बरें ताजें आसता ताजें नुस्तें खावप बेस्ट न्हू पावसान हरशीं म्हणून नुस्तें मेळना आनी तो फालतूर नुस्तें आहा कितें आयसाचें बीन जाल्यार घेवनूच येना त्या परस ना इकलेलें बरें म्हणटा न्हू आग हय वय बरो व्हडलो मुगो कांटो ह्यो गेल्या फावटी म्हाज्या हातीन बदललो अरे मग काय व्हडले दुखद घटना घडलेली का बेश्टे वयल्या वयर जाल्लें व्हडली दुखद घटना मागीर म्हाका एक वीक सुमार दुखलोलो तुका ऍडमिट करचो पडलो मागीर एक वीक मागीर दामून दामून कांटो काडलो कळ्ळें. तुका एक म्हयनो मागीर कितें ऍडमिट केल्लो हय खंय गेल्लो घरानू हय डॉक्टर अवी कडेन तशी खवळां काडटा पळय मरे पळय अशीच काडटा हे पळय. कितें काडटा येयली मरे खवळा जबाया जबाया जबा जबा पळय हांगा येयली सो आकार आनी एक नुस्तें घेतलेलें आसा आगा तें हें बरें भाजतलें मुगो तूं हय हे ते कडयेक तुवें एक कट केला तें हांव हेजी कडी करतली आनी चणाक फ्राय करतले आयज तर चणाक तुमी पयला आसतले न्हू म्हणून तुमकां आयज आनी चणाक दा चणाकूय हाडला हय फ्रिजाना शे आयज व्हडली पार्टी तर म्हाका आनी आयज म्हाका सगळे जाण विचारता तूं खंयचो फोन ब्लॉगिंग यूज करता आतां हांव अरावंड यूट्यूब स्टार्ट केलें जाल्यार हांव हो यूज करता फोन सॅमसंगाचो फोल्डिंग फोन पळय हेका हातीन ओपन करपाक मातसो हें तो पळय हो फोन यूज करता बरो पडटा म्हाका यूज करपाक कितें जालां जाणाय आमच्या न्हू घरा कडेन सकयल काम चालू आसा कोण तरी टॅनन रावतालो न्हू पयलो सो तेणी कितें केलें सगळें तोडून उडयलेलें सो मागीर तें रिपेर केलें बारीक सारीक जे जाग्यार स्टेप्सान आसली रिस्क न्हू पावसान स्लीप जालो पडलो त्या परस तें केल्लेलें बरें तें सगळें रिपेर केलें आनी मेन म्हणटा पळय तें ज्या जाग्यार क्रॅक पडलेलो खबर आसा त्या जाग्यार क्रॅकान भितन असो सोरोप आसलो 2 सोरोप आसले आतां कसलो सोरोप तो म्हाका खबर ना हांवें व्हिडिओ घातला कोणाक खबर आसा स्नेक एक्सपर्ट कोण आसा न्हू जाल्यार कॉमेंट करून सांगा म्हाका तो कसलो सोरोप पळय तो कित्याक म्हाकाय खबर ना कसलो पळय तो सो हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता खबर आहा ह्या व्हिडिओन ते येद्या क्रॅकान भितन तर 2 सोरोप रावो शकता जाल्यार सोरोप खंय खंय आसूं शकता ते चिंत तुमी बाय चान्स थंय टॉयलेटीन कोणूय गेल्लो आनी तेका थंय हांगा चावलेलो हांगा चावलेलो जाल्यार सडन डेथ जावं शकता सारकें न्हू सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता ह्या पावसाच्या दिसांनी मातशें अलर्ट रावा खंयसरूय भितन भायर हांगा थंय वयता न्हू जाल्यार मातशें सावधान रावा केन्नाय खंय कितेंय जावं शकता सोरोप पळय तुमी आतां सोरोप पळय ते क्रॅकान भितन सोरोप आसलो शॉकिंग सारकें म्हाका तरी म्हाका त्या टायमार न्हू तुमकां व्हिडिओ काडूंक पावलो ना त्या टायमार आमी पॅनीक घेतून आसले न्हू सोरोप म्हणजे झप करून कोणूय भियाता कोण धरता तेका फरक पडना कोणाक खबर कसलो सोरोप तो तुमी तर व्हिडिओ पयला जाल्यार कॉमेंट करून सांगा कसलो पळय तो आनी येस
तुमकां कितें सांगूंक सोदता की ही जी गाडी आसा खबर आसा, कितले दीस जाले तुमी हांगा भितर पळयता पळय, हेजें न्हू आनी एक कितें तरी हांवें मॉडिफिकेशन केला. फक्त फिक्स करपाचें आसा. हांवें न्हू ब्रॉड टायर केला येदो व्हडलो. ओके, अरावंड 200 and 230 सायज टायर आसतलो, बिगर सायज येदो व्हडलो. ओके, सो हांवें ते अपग्रेड केला सगळें. फाटल्यान डिस्क ब्रेक घातला. कोण म्हाजे चेडे भुरगे कोण व्हिडियोज पळयता आनी चोडवां पासून इंटरेस्टेड आसता, चोडवांक पासून खूब नॉलेज आसा गाडये बद्दल. तशेंच म्हाजे एक फ्रेंड आसा, खूब आहा तेका नॉलेज. सो हेका फाटल्यान डिस्क ब्रेक सेटअप येतलो, टायर मातसो ब्रॉड येतलो. सो तें काम म्हाजें चालू आहा. आनी म्हाका दिसता 1-1.5 म्हयनो जालो दिसता ही गाडी स्टार्ट मारलेल्याक. सो पावसान काडिना हांव भायर, कित्याक इतली मेहनत केल्या गाडयेक. एक एक नट तेजे सारके क्रोम आसा, मातशे गेले परत कलमेतली काय फायदो ना. सो बिकॉज ऑफ दॅट ही गाडी तुमकां न्हू मातशी भितरूच दिसता हालीं सद्या. तशेंच हांवें बारीक सारीक खूब आनीक कितें केल्लेलें आसा, सून तुमकां अपडेट दिवपाचो आसा. आनी तुमकां खबरूच आसा आमचे मस्तीखोर गोवन्स हेतून एक मेंबर एड जाल्लो आसा, दॅट इज RX, लेजेंडरी RX. ती न्हू हांव थोड्या दिसांनी रेस्टोर करपाचो आसा विथ माय टच, विथ माय मेकॅनिकल स्किल्स, म्हाजे आर्ट, म्हाजो टॅलंट, तेतून हांव एक ती त्या लेवलाची गाडी करपाचो आहा. सो स्टे ट्यून फॉर दॅट. पावसा खातीर कांय करूं शकना पेंटींग बीन. सो आनी एक तुमकां सांगूंक सोदता, कोणी तुमी तुमच्यो गाडयो अशी मॉडिफाय जावं कितेंय करपाक सोदता, रेस्टोरेशन, आय एम दे. ओके, म्हाका मेसेज घाला इंस्टाग्रामाचेर, तुमची बायकीचो फोटो दाखया, हांव तुमकां एक रेट दितलो. ते रेटीन तुमची गाडी मॉडिफाय ऑर रेस्टोर दोनूय करून उडोवया. नो मॅटर इट इज RX, डिओ, एक्टिवा, एरोक्स, अब्रिलिया, कितेंय जावं शकता ती 2 व्हिलर. ओके, सो कॉमेंट करून सांगा म्हाका, नाल्यार मेसेज करा. ओके, सो थोडे दीस पयलीं आमी साऊथ गोवा येयल्लेली, तुमकां खबरच आसा. खंय येयल्लेले, मुशेर म्हणटा पळय थंय, आमचे मसिगेर. थंयसरले न्हू भरपूर लोक म्हाजे व्हिडियोज पळयता. सो सॉरी गायज, आमी पर्सनली तुमच्या घरान येवन तुमकां मेळोंक पावले ना, कित्याक आमकां खबर ना आमचे व्ह्युअर्स खंयसून व्हिडियो पळयता ते. बट जे मनशां कडेन हांव कॉन्टेक्टान आहा न्हू, डेफिनेटली हांव त्या मनशाक वचोन पर्सनली मेळटा. ओके, आनी मेळोंक पावोंक ना म्हणून आय एम रियली सॉरी. आनी दुसरी गजाल, आमी बायक रायडाक वयपाचें आसा, मोटो ब्लॉगिंग. ओके, रेनी सिजनान, ह्या सिजनान आमी मोटो ब्लॉगिंग करपाचें आसा. मातसो तुमचो सपोर्ट जाय. चॅनलाक लायक, शेअर, सबस्क्रायब करा. ओके, हांव मेळटा तुमकां नेवे आनी इंटरेस्टींग व्हिडिओ. टील दॅन टाटा, गुड नायट, बाय. खूब तेंपान गाडी स्टार्ट मारता, पळोवया जाता जाल्यार एका धपक्यान स्टार्ट जाता जाल्यार पळोवया. लेट्स सी. जाली रे बाबा, जाली, स्टार्ट जाली. चला, एका वॉर्म अप करता मातशें. बाय बाय.